नमस्कार. आयज आमी गोंयांतल्यान महाराष्ट्रान आयिल्ले आसा आनी अशा जाग्यार आयिल्ले आसा जंय आमकां निसर्ग पळोवपाक मेळटा, तशेंच आध्यात्मीक पळोवपाक मेळटा. ही एक जागा आसा ती पौराणीक आसा. ह्या जागेक जे आसा पौराणीक इतिहास लाभलेलो आसा. ताजेर आमी आयज तुमकां दाखोवपाचो आनी ताज्या बद्दल म्हायती दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले. सो गायज, चला तर या आनी आयज ह्या जाग्याक एक्सप्लोर करुया. नमस्कार. आमी आयज येयल्लेले आसा भिमाशंकर ह्या गांवान आनी हो गांव आसा तो पुण्यातल्यान 110 किलोमीटर अंतराचेर आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता आतां आमी भिमाशंकर ह्या गांवान पावलेले आसा आनी हांगासर एक तीर्थस्थळ आसा. हे हांगासर महादेवाचे श्री महादेवाचे देवूळ आसा, महादेवाक समर्पीत देवूळ आसा आनी तेजें नांव जावन आसा भिमाशंकर. आनी आतां आमी देंवता हांगा स्वप्ना वयल्यान. ही स्वप्नां जी आसा ती सुमारे 3.5 स्वप्नां आसा. ही स्वप्नां देंवन सकयल देवळा कडेन येवचें पडटा आनी ह्या देवळा कडेन हांगा भिमा नदीचो उगम जाता हांगाच्यान. म्हणून हांगासर जे आसा ते भिमा नदीच्या कांठार जे आसा ते देवूळ आसा आनी हांगासर जे आमच्या भारतान जी लिंग आसा जातूर 12 ज्योतिर्लिंगा मदलें एक देवूळ आसा. आतां आमी दर्शन घेतलेलें आसा आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर एक प्राचीन अशें देवूळ आसा. हाजो जिर्णोद्धार जो आसा तो हे देवळाचो 18व्या शेंकड्यान केलो गेलो. आनी हांगासर निसर्गाच्या कुशीन हे बसलेले देवूळ आसा. एक प्राचीन देवूळ आनी आमच्या ह्या देवळाचो जो उल्लेख जो आसा तो शिवपुराणान केल्लो आसा. एकदम प्राचीन अशें देवूळ आसा. चारू सायडीनी सह्याद्रीचे कडे आसा आनी ताज्या सकयल ही जे आसा देवूळ आसा. अशें म्हणटा की जी भिमा न्हंय आसा तिजें उगम स्थान वयर आसा, दोंगरार सह्याद्रीच्या माथ्यार जे हें आसा तेज्या वयर आसा. आनी थंय एक कुंड आसा. ते कुंडा उपरांत ती भिमा नदी आसा ती अदृश्य जाता. ताज्या उपरांत ती आमकां ह्या देवळा कडेन पळोवपाक मेळटा. जे आमी भायर हे जे देवूळ आसा, तुमी हे कुंड आसा, ह्या कुंडान तिजो हांगाच्यान परत उगम स्थान जाता. म्हणल्यार दोंगरा वयल्यान व्हांवता ती आनी थंय अदृश्य जाता. तेज्या उपरांत तिजो खंयच आतोपातो खंयच व्हांवना ती. आनी थंय जर कलर पासून घाली जाल्यार तो कलर हांगा पावता. म्हणल्यार हे एक अशें हें आसा की तुमी पळोवंक शकता थंयसर ती अदृश्य जाता आनी हांगासर भायर सरता. आनी भिमा नदीचो जो उगम आसा तो हांगाच्यान सुरवात जाता. आतां आमी जे उगम स्थान आसा वयर थंय आमी वचपाचो प्रयत्न करतले. दोंगर माथ्यार वयर चडचें पडटा. ताज्या उपरांत हांगासर आमकां तें पळोवपाक मेळटलें. आतां आमी दर्शन घेवन देवाचे भायर वयता. ह्या देवळाक एक कथा आसा अशी की जो भिमा नांवाचो एक राक्षस आसलो तो रामायणान ताजो उल्लेख केल्लो आसा. आनी तो खूब हें करतालो, मस्ती करतालो, लोकांक मारतालो. ताज्या उपरांत ताजो वध करपाक शंकर महादेवाक प्रकट जावचो पडलो हांगासर. आनी तेजो जो वध आसा तो श्री महादेवान केलो आनी ताका लागून हांगासर ह्या गांवाक भिमाशंकर अशें नांव पडलां. सैमान भरिल्लो हो गांव आसा. चारे वटेन मोठमोठी झाडां, रानां पेडां आनी सह्याद्रीचो एक वेगळो अनुभव हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. सह्याद्रीच्या दरींचो. आमी आतां वयर वचपाक आयिल्ले आसा आनी आमकां वाटेक जे आसा ते हांगासर कितलींशीं जनावरां मेळटा आनी हांगासर वयर चडटाना एक थकवा जाणवना सुद्दां, कित्याक इतली शांत जागा आसा. आमी आतां दोंगर माथ्यार येयल्ले आसा, तुमी पळोवंक शकता. आमी आतां वयर चडोन आयिल्ले आसा. जो आमी उगम स्थान म्हणटा, जी भिमा नदीचो उगम स्थान जो अदृश्य जाता फुडें, थंय आमी आतां वयता. खूब चडची पडटा आनी वयर खूब चडोन वयचें पडटा. झाडांक घट करून वयर चडोन जाम जाता.
हांगा सांबाळून पांय दवरचो पडटा आनी गुणे बिणे खोसायटा ताका लागून सांबाळून वयच्या रस्तो बी आसा भायल्यान पूण जर तुमकां शॉर्टकट वाट आसा आनी एक एडवेंचरस जर जाय जाल्यार हांगाच्यान येवपाचें आनी आतां आमी फायनली पावलेले आसा त्या जाग्यार ज्या जाग्यार भिमा नदीचो उगम स्थान जाता आनी हे भीमा नदीचं मेन उगम स्थान आणि इथून ज्या वेळेला भीम दैत्य आणि देवांचं युद्ध झालं महादेवाचं त्यावेळेला हे भीम दैत्य मारले गेला आणि नंतर मग हे युद्धाच्या टायमाला हे दोन संकिनी डंकिनी हे त्यांच्या मंडळी त्यांच्या भीम दैत्याच्या बायका म्हणजे तर ते नदीला आडव्या आल्या म्हणजे नदी आडवायला आल्यामुळं देवाने त्यांना इथं जागा दिली. नंतर तो भीम दैत्य शरण आल्यामुळे त्याला जीवदान दिलं. भीमाचं नाव आधी नंतर शंकरचं असं भीमाशंकर नाव पडलं. म्हणजे सांकिनी डंकिनी आणि भीमा नदीतून गुप्त होऊन मंदिरापासून गुप्त भीमाशंकरला सरळ गेले. तर तुम्ही पळयले हांगासरलो इतिहास हांगासरले जी स्टोरी आसा ती तुमी आयकलीत आनी जर तुमकां केन्ना टायम मेळ्ळो जाल्यार हांगासर लाखांनी भक्त येता तुमी हांगासर दर्शन घेवपाक येवचें आनी ह्या निसर्गाचो अनुभव घेवचो. थँक्यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.